आणि त्यांना कितें तरी प्लॅन केल्लो आणि पीडीएन एप्रुवल आमीच दिल्लो. डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्टान आणि म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान जो प्लॅन केल्लो एक तयार हिंगा बरी बिल्डींग येतली म्हणून, आणि तेजे भायर सगळे बसी येवन बस स्टँड म्हणून हे जातले. आणि स्पेशली मुंबयच्यो बसी पुना, मुंबई, बेंगलोर सगळ्याक ऑल इंटरस्टेट बसीज ते सायडीन आसतल्यो. आतां 8 वर्सां लागली जो प्लॅन तयार केल्लो तो प्लॅन इम्प्लिमेंट जावंक ना. कित्याक म्हापसा गेट स्टेप मदरली ट्रीटमेंट फ्रॉम बिगिनींग, एंड वॉट वी हॅड एप्रूव्ड इज नॉट कम अप हियर. आमी जे पीडीएन एप्रूव केल्ले ते हिंगा येवंक ना. आणि पयशे इलेक्शन लागीं येता ते म्हापशेच्या लोकांक दाखोवपाक, बार्देसच्या लोकांक दाखोवपाक खंय तरी म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे पयशे ट्रान्सफर जाता 3 कोटी 20 लाख टू GSIDC, आणि हे पेवर्शे घालता हाडून. तांकां अजुनी खबर ना की बस स्टँडाक जेन्ना पेवर घालता तेन्ना ह्यो बसी ज्यो आहा कितले टनाचे आसता ते तांकां खबर ना. ते येतले आनी थिंगा डिप्रेशन पडटले आनी थिंगा उदक उरतले, मस्किटो ब्रिदींग जातले. फर्स्ट वॉट दे हॅव डन ओवर देर फॉर पार्किंग ऑफ इंटरलॉकिंग पेवर्स दॅट वील फेल. थिंगा हॉट मिक्सूच जावंक जाय आसलें ऑर कॉन्क्रिटींग जावंक जाय आसलें. हे फेल जाल्ले आहा. एका खंय 4 कोटी 60 लाख कितें मोडल्या. ही बेश्टी पोत्री घालपाक ती बीन जाल्यार टाटाची पोत्री बेश्टी झिंकाची पोत्री घालून थिंगासर एक बेश्टो टॉयलेट ब्लॉक बांदला धाकटुलोसो, आनी थिंगा आनीक फुडें पोत्री घातल्या आनी पेवर घातल्या. हे टोटल हे स्कॅम जाल्ले आहा. 4 कोटी 60 लाख एक कंपाऊंड बांदून ताका ती बीन जाल्यार ती जाई घातल्या पळय ती एक पावसान ती नाच जातली. ही जाई जी घातल्या सायडी एक पावसान नातली, हलके क्वॉलिटीची. हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. हे सरकार येयले काय हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. हांवूय कॉन्ट्रॅक्टर, म्हाज्या हिसपान हेका 1 कोटी 80 लाखा वयर खर्च जावंकूच ना. 1 कोटी 80 लाख 1 कोटी 80 लाख खंय उरले, आनी 4 कोटी 60 लाख खंय तरी म्हाका दिसता इलेक्शनाक जो फंड तयार करता पळय तितून हे घुसपल्ले आहा. हिंगासरलो आमदार आनी आमचो चीफ मिनिस्टर हे खंयचोय इंजिनियरा गाडीत, खंयच्या आर्किटेक्टा गाडीत तो इंजिनियर हेचो एस्टिमेट जे आयज काम कंप्लीट जाला 1 कोटी 80 लाखचे वयर करता जाल्यार म्हाका सांगचें 1 crore 80 lakhs. हे पयशे खंय गेले? हे पेवर जे घातल्या हे बसी येवन उरतले काय ना. हांव क्वॉलिटी ऑफ पेवराचेर उलयना, हांव उलयतां की ताका डिप्रेशन पडटलें ना. 100% डिप्रेशन पडटलें. थिंगा अशी जातली आनी तितून उदक उरतलें, मस्किटो ब्रिदींग जातल्यो. हिंगासर व्हडल्यो टॉयलेट जाल्ले ब्लॉक हे धाकटुले टॉयलेट ब्लॉक घातलेले आहा. आमी जेन्ना प्लॅन सांगलेलो ताका 2 वाटेन टॉयलेट जाय. इतले लोक म्हापशा येता. इनॉग्रेट केल्यार लॉक मारून दवरला. आमी भितर येवचे म्हणून आत्तां लॉक मारला. कोणें तरी सांगलें की मायकल येता म्हणून. इतले पयशे खर्च करपाकूच जाय जाल्यार GSIDCन मोडूंक जाय न्हू पयशे. एक 20 कोटीचो तरी प्रोजेक्ट जावंक जाय आसलो. 8 वर्सांनी प्रोजेक्ट जाता 4 कोटी 60 लाखाचो, तितून मोडल्या पयशे 1 कोटी 80 लाख. उरलेले खंय गेले? हे म्हाका दिसता फुडल्या सरकारान जो काँग्रेसचो सरकार येतलो तेणें पयलीं हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. एंड दीस इज अ फेलियर. हे फेल जातले. दीस बस स्टँड वील बिकम अ मेजर फेलियर. तांकां इंटरलॉकिंग पेवर घालून कॉन्क्रिटूच घालचें पडटलें. हे रॉंग आहा, प्लॅनिंगूच रॉंग आहा. आनी असलें जर तर काम करूंक जाल्लें जाल्यार ते म्हाका दिसता GSIDCन करपाची गरजूच नासली, म्युन्सिपालिटीच करपाची. म्युन्सिपालिटीचे पयशे ट्रान्सफर केल्ल्या 3 कोटी 20 लाख. हे खंयचे सरकाराचे डेव्हलपमेंट जालें? हें जालें म्युन्सिपालिटीचें डेव्हलपमेंट. This doesn't go, the credit cannot be taken by GSIDC. हे आतां जे बस स्टँडाचो इशू मायकल सरान काडला हेचेर आमी थोडे दीस पयलींच इनफॅक्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली की हे जे पयशे तेंच्यांनी घातल्या
आता ते केन्ना GSIDC परत ट्रान्सफर करतले काय ना करचे ते आमकां खबर ना. सध्या लास्ट म्हयन्याक डिसेंबराक आनी जानेवारी जेन्ना इतले पयशे ट्रान्सफर केला GSIDCक आनी बस स्टँड बांदून घेतला, म्युन्सिपालिटीचे स्वताचे लेबर आनी स्वताचे जे एम्प्लॉईज आसा तांकां दिवपाक सॅलरी आमच्या चॅरपर्सनान मागून घेतल्या DMA कडसून. जेन्ना स्वता कडेन फंड ना तेन्ना असले व्हायट एलिफंट प्रोजेक्ट म्हणटा तितून पयशे कित्याक घालपाचे? हे फक्त शो. कित्याक 2.5 वर्सां काम करूंक ना आनी तेच्या पयलीं 20 वर्सां काम करूंक ना. हे लोकांक फक्त आतां दाखोवन गेट उद्घाटनाचें मिनींग अजून पर्यंत आमच्या CMाक आनी ह्या गव्हर्मेंटाक कळना. अटल सेतू चालू केलो 6 म्हयने बंद. तेच्या मागीर पोक आनी बीफ मार्केट आतां 4-5 म्हयने जाले चालू केलो, अजून पर्यंत बंद. ऑक्युपन्सी सादी घेना, कंप्लिशन सर्टिफिकेट ना, रिबिनी कापता, हार घालता एकमेकांक आनी चल्ले घरा. हे जे सगळे पयशे येता ते आमच्या सगळ्यांच्या पॉकेटांसून टॅक्स भरपी लोक जे आसा तेंचे कडसून येता. हे फंड वेलफेराक वापरपाचे आसता. आमचे डेव्हलपमेंट म्हापशेचे प्लॅन्ड आनी हॉलिस्टीक डेव्हलपमेंट जावंक जाय. पार्क्स, गार्डन सगळें जावपाक जाय. हे कितें सर्वंट म्हटलें ते सारकें. थोड्या दिसान ते टायल सगळे उमटून भायर सरतले, परत रस्त्यारूच बसी लागतले. आनी खरो बस स्टँड पळोवपाक जाय जाल्यार CMान आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कसो केला तो म्हापशेच्या आमदारान पळोवचो वचोन. जो तर CMान आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन GSIDCच्या थ्रू बरो केला जाल्यार म्हापसाक स्टेप मारली ट्रिटमेंट कित्याक? म्युन्सिपालिटीचे फंड व्हरून ते कितें तरी हाडटा आनी पेवर घालता आनी वयर पत्री घालता आनी लोकांक फटयता. ही एक वारो जो पावसाचो येतो तो ही पत्री एकूय दिसच्या ना हिंगा. ही सगळी फकाणां जाल्ली आहा. आपलो बस स्टँड बरो केला आनी हिंगासर म्हापशेकारांक फटयता हाडून. हे म्हाका दिसता खंय तरी रॉंग. हांव आमदार आहलो जाल्यार हांव केन्नाच मान्य करचो नासलो, हें म्हाका नाका म्हणटलो. आनी म्युन्सिपालिटीचे पयशे कित्याक? GSIDC कडेन पयशे ना? हे सगळे रॉंग केल्ले आहा. त्या खातीर हेका कट कॉर्नर्स केल्ले आहा, कॉर्नर कट केल्ले आहा सगळे. हेका तुमी म्हापशाच्या आमदाराक ब्लेम करता? 100%. Why did Mapsa MLA agree to use the funds of the municipality is my first question. When CM has used GSIDC funds for his Sakde bus stop, for what reason this fund is used? Municipalityचो फंड आसता बरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट करप, फुटपाथी रिपेर करप, गार्डनां मेंटेन करप, सॅलरीज घालप आपले जे कामदार आहा तांकां. हे सगळी फकाणां जाल्ली आहा. दीस बिकम अ जोक. मायकल बाब, तुम्ही बार्देश मंत्री आसले, तुम्ही हांगा लक्ष कित्याक घातलें ना? आमी पयलें लक्ष हितून घातलेलें अँड दॅट वॉज माय प्लॅन वीच वॉज एप्रूव्ड अँड गिवन टू द डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट. हिंगा बरो प्लॅन आसलो आनी हो प्लॅन जो तर अंडर PPP वसून करता जाल्यार फायदेशीर आसा. कोण भितर गाडयो पार्क करता तेणें पयशे फारीक करूंक जाल्ले आनी कांयच नासलें. हिंगा मल्टी लेवल कार पार्क आसलो. मल्टी लेवल आमी 10 फ्लोरांचो एप्रूव केला. सारक्यो म्हापशान डिकंजेस्ट जावपाक. हाड कार पार्क कर, 2 व्हिलरी हाड पार्क कर. हिंगासून बाजार पळय फाटल्यान ना, हिंगासर एक स्लॅब घालून थिंगा पावन बाजारान पावलो भितर शॉपिंग कर, यो कार घे आनी वच तुजी. तुम्ही कितें मागणी करतात आता? आमी कांय मागणी करिना. आमचो सरकार येयले काय हे आमी चेंज करतले, हे सारकें ना. आनी वी वील फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हू हॅज डन दीस प्रोजेक्ट. तुका दिसता मायकल सुधीर जिखतलो म्हापशा? 100% जिखता. म्हापशेच्या लोकांक बदल जाय. जो बदल जाय म्हणून बोर्ड आमी सगळ्याक पयला, तो खऱ्यांनीच म्हापशेच्या लोकांक बदल जाय. आनी जेन्ना हांव म्हणटा म्हापशेच्या लोकांक बदल जाय, म्हापशेकारांनी ऑलरेडी चिंतला. आनी जे कोण फेन्सार बसल्या म्हणजे दुर्गार बसना हे हाडीन वचो काय हे हाडीन, तेणी डायरेक्ट आयज डिसिजन घेवपाचें की तेणी बाब सुधीर कांदोलकराक हातीचेर मत मारपाचें आनी एसेंब्लीन धाडपाचो. डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें तें आमी म्हापशेकारांक दाखयलें. टार्गेट कितले आसा? टार्गेट इज 22 in 22 आमचो स्लोगन आमी रिटर्न हाडलो. तेणें 27 म्हटला. जाय जाल्यार हांव दाखयता, म्हाजे कडेन व्हिडिओ आहा. चीफ मिनिस्टरान आपलो स्लोगन चेंज केलो. चीफ मिनिस्टरान सांगलें आपूण चुकलो म्हणून 22 न्हू ते 27 म्हणून सांगलें ते. 23, 24, 25, 26, 27 थांबलो तो. आनी तेणें सांगलें ना हे 27. 22 स्लोगन आमचो आहलो, हांवें दिल्लो. 22 and 22 ते आमी 100% हाडटले.
लास्ट टायम म्हापशेचो आमदार खंय तरी कमी पडला अशें म्हणपाचें खरें. म्हापशेचो आमदार खंयसरूच ना. जे हांव म्हणटा अडेज वर्सां 2.5 years म्हापशेच्या आमदाराक जी मेवल्ली तेजो प्रोग्रेस म्हापशेचो खंय जालो तो दाखोवचो. खंय जाला म्हापशेचो प्रोग्रेस तो तेंच्यांनी दाखोवचो. आनी लोकांनी चिंतपाची आयज गरज आहा की आमी ह्याच आमदाराक परत हाडटले काय आमी नेवो आमदार हाडटले. हो घोडेक तेणें हो पार्टी प्लेस बीन केला जाल्यार नोका हांव. म्हणजे रातचे पार्टी ज्यो जाता ते कितें वायट पार्टी, फोम पार्टी आनी कसल्यो कसल्यो पार्टींक तो आसता थिंगा ते सायडीन बिचाचे वाटेन ते सायडीन आसता. घोडेक हिंगा तो पार्टी बीन करूंक सोदता जाल्यार नोका हांव. हे म्हापशेकारांनी चिंतपाची गरज आहा की हे पार्टी प्लेस जावंक जायना म्हणून. म्हणजे फाल्यां कोणाक तरी हाडटले DJ हाडटले आनी हिंगा वाजयतले आनी सांगतले एंट्री फी इतली म्हणून. तसलो प्रोजेक्ट आसूंक जायना. हो प्रोजेक्ट खऱ्यांनीच म्हापशा डिकंजेस्ट करपाचेर मल्टी लेवल कार पार्क जावंक जाय. धाकटुलो जागो काडून जो तर आमी अंडर PPP पासून कोणाक दिलो आनी तेणें बांदलो आनी तेणेच पयशे घेवपाक लागलो, नॉमिनल चार्जीस 50 रुपीज 20 रुपीज अशें घेवपाक लागलो जाल्यार म्हापसा डिकंजेस्ट जातले. हे म्हत्वाची गजाल आहा. हे तकलेन आमी घेवपाक जाय. थँक्यू. चल या मरे चल सातेरी.